लोकसभा खासदार म्हूण राहुल गांधीक अपात्र थारावपाची कृती ही लोकशायेची हत्या. आयचो दीस हो लोकशाये खातीर काळो दीस मानचो पडटलो. काँग्रेस राजकीय आनी कायदेशीर मार्गान हाचो विरोध करतली, काँग्रेसीन म्हणलां. सुरत न्यायालयान राहुल गांधीक 2 वर्सांची ख्यास्त सुनायले उपरांत खासदार म्हूण राहुल गांधीक अपात्र थारायलां. पक्षांतरा आडच्यो याचिका सभापती मुखार बरोच तेंप प्रलंबीत आसात. राहुल गांधी आडच्या खटल्यांत मात निवाड्याक 24 वरां जावचे पयलींच अपात्र थारायलो. ही कृती पक्षपाती अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. सो आय थिंक जो कोणें स्टेटमेंट केला सेइंग दॅट कितें म्हणटा काँग्रेस इज that we are not respect, this is a judicial order, correct? So that means ज्या मनशान कोणी पळय उलयला पळय either he is not a lawyer, he doesn't understand law. आणि समज केला, if you are saying he is a lawyer, I think he should go back to learning, he should go back to learn law, because if he is a lawyer, he will understand what is right to appeal. लोकांक पासून सांगू सोदता हे आमी कंडेम करून आमी भंय केन्ना दाखोवपाचें न्ही आनी भंय आसपाचें न्ही. कित्याक आमगे फ्रिडम ऑफ स्पीच फंडमेंटल रायट आसात ते हांव सद्दां आसतलो प्रोटेक्ट करपाक. कोणाक कितें त्रास केले जाल्यार मातशें याद हांव सांगतलो कितें करपाचें आनी कितें फुडें घेवपाचें. दीस कायंड ऑफ अ डिक्टेटोरियल रेपिटेशन जाता. आमकां सद्दां सांगता दीस इज नथींग मोर दॅन टेक्स्ट बुक ऑफ हिटलर्स नाझी जर्मनी. प्लीज आमगेलो प्रेसिडेंट आनी आमी तिनूय आमदार वी वूड लायक टू से दॅट वी स्टँड बाय आवर लिडर श्री राहुल गांधी. वी आर विथ हिम एट दीस टायम. सांगपाचें म्हळ्यार BJP कितें जालां एक सुमय जाल्या ऑपोजिशनाक सप्रेस करपाचो, जो वॉयस ऑफ ऑपोजिशन आहा तो सप्रेस करपाचो. हो तेंगेलो मातसो मेन अजेंडा, हो मुद्दो BJPचो ऑपोजिशनाचो वॉयस हो सप्रेस करपाचो. आतां चडशे कडेन तुमचो येयला आसतलें BJP पावर येयला फ्रॉम द बॅकडोर. मायट बी बॅकडोर वॉट आय मीन टू से. पण आमदारां विकती बाकीचे वस्त कोण पण ऑपोजिशन आमकां पार्टीज डिवायड करून लोकांक वोट डिवायड करून हे तरी पावर आयले. एंड दीस इज द सोल मोटो सरकार वो जावं तो स्टेटींग वो सेंटराक चलोवपाक. आतां दुसरी वस्त म्हणल्यार आमगेल्या आमदारान सांगलां, दोगांयनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन MLAन सांगलां, आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलां दीस इज लायक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आनीक इसली म्हाका दिसता इट इज अ ब्लॅक डे. आनीक असली गोश्ट एक्चुअली आमकां इवन ऑन इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म आमकां हिंदीक म्हाका दिसता हें आयकपाकूय आनी वचोन घेवपाकूय म्हाका दिसता एक भरपूर वायट गोश्ट ह्या राज्यांत घडली ती. If you look at the petitioner who filed this case, and if you look at the episode of things how it happened, basically in the month of February he had got a stay in the High Court. After Rahul Gandhi ji made a statement on February 9th in Parliament about Adani and exposed his links with the government, that is when this case takes fast track. You see, basically after the success of Bharat Jodo Yatra and the ongoing Haath se Haath Jodo Yatra, this government is basically rattled with the success, and there seems to be opposition unity within our country. So basically एक मोठे म्हाका दिसता एक प्रयत्न चल्ला हे BJP सरकाराचो to basically silence the voice of the opposition. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, अमृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी.